गोंयांतल्या इंडस्ट्रींचे हजार्डियस वेस्ट ह्या फुडें फोंड्याच्या एनवोकॅरा कडेनूच दिवपाचे सक्तीचे प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ नदर दवरतले. वेस्ट हेर राज्यांनी कंपनीक दिवंक मेळचे ना, मुख्यमंत्री उलयलो की आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इज रिकॉग्नायज एज अ नॉलेज पार्टनर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्बन डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ही रिकॉग्नायज आसा हें सांगपा खातीर म्हाका खूब खोस भोगता आनी खरोखरूच म्हणजे पुराय देशाक जर नॉलेज पार्टनर म्हणून आमच्या बरोबर डॉक्टर शरद काळे आहा, जे इज अ एडवायजर फॉर द वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सिन्स फ्रॉम द बिगिनींग. प्लांट सुरवात जाला तेन्नाच्यान ते आमकां गायड करीत आसा आनी ताकाच लागून इतकी हायट आमी अचीव करपाक शकले. 125 crores ऑफ रुपीज SMC ग्रुप हांच्यांनी स्पेंड करून हो प्लांट्स तेंच्यांनी फुडल्या 100 वर्सां खातीर गोंयांत तयार केल्लो आसा. एक लक्षांत घेयात, इट इज नॉट फॉर द शॉर्ट पिरियड, फुडल्या नेक्स्ट 100 years टायम टू टायम अशा पद्दतीचो हॅझर्डस वेस्ट ट्रीट करपाची फॅसिलिटीज ऑन द PPP बेसीस, पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप निव्वळ तांच्यांनी 125 कोटी रुपया हांगा इन्वेस्ट केल्या. आनी ते जेन्ना गव्हर्मेंटाच्या एका उतराचेर जेका आमी म्हणटा इतके पयशे हांगा इन्वेस्ट करता, तेन्ना इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आवर डायरेक्टर ऑफ द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आनी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. गोंयांतल्या एकूय हॅझार्डस वेस्ट तयार करपी कंपनीन तांचो हॅझार्डस वेस्ट जो आसा 100% फोंडा एनवोकॅर हेका धाडून दिवपाक जाय किंवा ते वचून कलेक्ट करतले. ताज्या खातीर कोणीच ह्यान फुडें ना आमी भायल्या कंपनी कडेन एग्रीमेंट केला, आमी आमचो ट्रीट करता, ना शक्य जावचें. खातीर 100% पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्यान फुडें पर्सनली मॉनिटर करतले आनी तांच्यांनी आपलो हॅझार्डस वेस्ट जो आसा हो हांगासरूच दिवचो पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.